गोयच्या मादय आणि नेत्रावळी अभयारण्यातले 69 गांव पश्चिम घाटातल्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारात येतात। गोंय सरकारान तसो रिपोर्ट केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक धाडला। रिपोर्टाचेर केंद्रान शिक्को मारपाचो उरला। ताचे वेल्यान सध्या सत्तरी आणि सांग्यावेल्या लोकांचो विस्थापनाच्या भयान बोवाळ पडला। आम्ही कितलीशेच वर्सां हो कालेगांव म्हणटा तो वायल्ड लायफा पासून रिजर्व फॉरेस्टा पासून म्हणजे सामकी झगडत आसा। सांगात ज्यो गोष्टी सरकारा कडेन शक्य आसा, फॉर एग्जांपल वायल्ड लायफ हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची म्हणटा, वायल्ड लायफ जरी तशें उरलें कांय हरकत ना, पूण जे रिजर्व फॉरेस्ट सारके पळय जे इश्यू आसा ते स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आसा। हेजे स्टेट गव्हर्मेंटान बारकायेन लक्ष घालून जे आमचे गांव आमचे थोडे गांव आसा पळय जे रिजर्व फॉरेस्टाक पळय जे घातल्या ते मुजरत करून स्पेशली इन काल्या विलेजीक सरकारान खरें म्हणल्यार गांभीर्यान लक्ष घेवन काडपाक तांकां ते शक्य आसा। ते काडचे अशी माझी कळकळीची विनंती आसा, कारण रिजर्व फॉरेस्टा भितर वायल्ड लायफूय तुम्ही घालता, इको सेन्सिटीव जर घातली जाय जाल्यार म्हाका कालेगांवाक म्हणटा तें आमकां कांय करपाक मेळचें ना आनी पांय घालपाकय मेळचो ना। आनी हे एंटायर प्रोसेस करता आसतना आमी एक आयज आमची ह्या ग्रामसभेक आमी एक थारयलां की हो जावं इको सेन्सिटीव म्हणा किंवा वायल्ड लायफ म्हणा किंवा रिजर्व फॉरेस्ट म्हणा, हेजे खातीर आमी एक कमिटी काडपाक म्हणजे आयज इतल्या लोकां भितर आमी एक कमिटी काडपाची थारयल्या। आनी मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष दवरला इश्यू घेवन तो खंय दिल्ली वचपाचो आसा। हय, गव्हर्मेंटा कडेन मांडले आनी इको सेन्सिटीव झोन आमी काडपाचो प्रयत्न करतले, कित्याक मायनींग सुद्दां चालू जावपाना। इको सेन्सिटीव झोन लागलो जाल्यार हे मायनिंगाचो विशय आसा, आमी म्हणटा मायनींग चालू जावपाचो हे सुद्दां चालू जावपाना। आनी आमी सरकार गंभीर लक्ष घातलें, कित्याक ते टायमार मायनींग बंद जालें ते टायमार आमचे स्वर्गीय मनोहर जी पर्रीकरान सुद्दां हेजेर लक्ष घातलेलें, ही केस फुडें व्हेल्ली। आता तशीच आमी ती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ही केस फुडें व्हरतले आनी हो जो इको सेन्सिटीव झोन जो आसा तो कंप्लिटली गोंयांत काडपाचो प्रयत्न करता। हे मुख्यमंत्र्याक खबर आसा। 125 ग्रामपंचायती हो विशय लागता। मुख्यमंत्री हेतून इंट्रेस्ट घालतले, ते स्वता दिल्ली वचून हो विशय सोडटले, हेजे खातीर स्पेशल वचपाची गरज ना। साळावली धरणाक लागून कुर्डी वाडेचो लोक कांय दशकां आदींच विस्थापीत जाला। आता परत विस्थापनाचो भंय। आमी लोक आसा ते आमी आहा धरणकस आसा, ह्या आमकां पयलींच एक पावट स्थलांतर केले कडेन आसा, परत स्थलांतर करता आमी हरशेच आमी हांगा अनवास भोगीत आसा आनी परत बी आमकां सरकार हो अनवास करता, हो आमचे अन्याय करता आनी हो अन्याय आमी सहन करचो ना। आनी ह्या आमी सरकाराक फुडल्या विधानसभेक आमी दाखोवन दितले की 31 गांव आमच्या मतदारसंघात सांगे तालुक्या भितर पडटा, आमी 31 आमगेलो हो इको सेन्सिटीव झोन कॅन्सल केले शिवाय आमी एकय मनीस आमी ह्या फुडली इलेक्शन जेन्ना जातलें जावं झडपी म्हण जावं विधानसभे म्हण जावं लोकसभेचे, आमी हो सरकारान आमगेलो इको सेन्सिटीव झोन कॅन्सल केले शिवाय आमी एकय मनीस आमी वोटींग करची ना। सांग्यार पर्यावरण संवेदनशील वाठार नाका म्हूण सांगेचे ग्राम संरक्षण मंचान फुडली दिशा थारायल्या। 24 नोव्हेंबराक सांग्यार मोठी सभा जातली। आंदोलन दिल्ली मेरेन व्हरतले म्हूण सांग्यावेल्या आमदारान आदींच घोशणा केल्या। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।